एवढ्या लोकांच्या मनान ब्लड डोनेशनाविषयी एक तरेतरेचे समज किंवा गैरसमज असता हाचेर मातशें तुमी विस्कटान सांगल्यार बरें. तर आमी खुबशे फाटी अशें आयकलां की आमी ब्लड डोनेशन केलें जाल्यार आमकां कितें इन्फेक्शनाचो रिस्क आसा की ना. म्हणजे समजा HIV हेपेटायटीस बी खूब मनान भंय आसता की सुई बीन यूज करता म्हणून. आतां आमी आमच्या दर्शकांक सांगूं शकता की ते ब्लड डोनेशनाक जे यूज करता आमी किट्स इट इज वन टायम यूज सिंगल यूज किट्स. तर आमी ते यूज करून मागीर डिस्पोज करपाचे. आनी आमी जशें उलयले अफेरेसिस मशिनां ते मशिनान ब्लड वचना. ते किट मेळटा दॅट इज लायक अ डिस्पोजेबल किट. आनी तितून एक वेळ ब्लड गेले की मागीर आमकां परत ते यूज करपाक मेळना. मशीन डज नॉट एक्सेप्ट इट. सो इट इज ऑलरेडी अ फूल प्रूफ सिस्टम इन द मशीन इटसेल्फ की कांय इन्फेक्शन जावपाचे चान्सीस ना. तर इट इज दे आर व्हेरी सेफ प्रोसिजर्स सो देर इज नथींग टू बी अफ्रेड ऑफ. आनी फुडें काय म्हणल्यार थोड्या लोकांक अशें दिसता की रक्तदान केलें की विकनेस नाल्यार आपलें रगत कमी जातलें अशें. आनी आतां ब्लड डोनेशन करता की ना तुमचें ब्लड आपुणूच रिजनरेट जाता 4 म्हयन्यांनी परत रिजनरेट जाता. प्लेटलेट 3-4 दिसांनीच परत रिकवर जाता. तर इट इज अ व्हेरी नोबल कॉज एंड एवरीवन जे कोण एलिजिबल आसात ते ब्लड डोनेशन करूंक